दर्यादेग वाठारांतले शेकवाले आनी रेस्टॉरंटवाल्यांचेर राती 10 उपरांत म्युझिकाचेर बंदी घाल्ल्यान पर्यटक येनात। तशेंच हायकोर्टान 55 डेसिबल मेरेन म्युझिकाची मर्यादा घाल्या। कमीत कमी 120 डेसिबल म्युझिक लावंक मेळपाक जाय अशें ते मागतात। दर्यादेग वाठारांतले शेक आनी रेस्टॉरंटांनी फक्त 55 डेसिबलांचे म्युझिक लावंक मेळटा। राती 10 उपरांत म्युझिक लावंक मेळना आनी ताका लागून ट्युरिस्ट येनात। ताचो फटको आमकां बसला, वेवसाय चलना अशें शेकवाले आनी रेस्टॉरंटवाल्यांची सिटीजन चार्टर गोवा ट्युरिझम संघटना म्हणटा। कमीत कमी 120 डेसिबलांचे म्युझिक जाय आनी राती 12 मेरेन म्युझिक लावंक दिवचे अशें ते मागतात। Our livelihood is based on tourism, bottom line. Okay, and if there's no music, there's nothing. For Goa, the law has to change. The demand is that the state of Goa should understand that 55 decibel is not correct. It should be a minimum of 115 decibels on the upper limit. That's a very basic requirement. 115, 120 decibels. आमचे गोंयकार येतात, पणजेंतल्यान, पर्वरींतल्यान, म्हापसांतल्यान येतात. जेवण बरें आहा म्हणून येतात म्हाज्या रेस्टॉरंटान, पूण तांकां म्युझीक मेळना। 9 8 काम काबार जाता, 9 9:30 येयले आमच्या रेस्टॉरंटान जाल्यार 10 बंद करून पडटा। आतां 12 पासून 11:30 पासून तरी आमकां हे रूल मातशे चेंज करून पडटले। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। मडगांवां आकेच्या फाब्रिका ग्राउंडाचे कोफुसावाक आमदार दिगंबर कामत जबाबदार अशें म्हणत थंयच्या लोकांनी ताच्या नांवान फोग काडलो। ग्राउंडावेल्या बांदकामाच्या प्रकरणाची विजिलन्स चवकशी जावंक जाय अशें लोक मागतात। थळाव्यांनी बिल्डर मंजुनाथ दुकळे आड फौजदारी कागाळ घालपाचें थारायला। आकेच्या नागरिकां आड बिल्डरान कागाळ केल्या, तातूंत कांयच तथ्य ना असोय तांचो आरोप। कोस्ता मैदान बचाव समिती आनी आकेच्या नागरिकांनी मंगळारा मडगांव पुलीस स्टेशना मुखार निदर्शनां केली। फाब्रिका मैदानार प्रकल्प उबारचो न्ही अशें हे लोक मागतात। ह्या मैदानाक कोस्ता मैदान म्हणटाले। असो आमदार कोणाकच मेळचो न्ही अशें म्हणत थळाव्यांनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीचेर टिका केली। लोक रस्त्यार येवपाक कारण एकूच आहा, ते आमच्या मडगांवच्या आमदारा लागून ही फोडिंगपणां आमचे कडेन केल्ली आनी असले आमदार कोणाकूय मेळना। तुमी तेजेर कंप्लेंट करतले आमदाराचेर? आमदाराचेर आमी आतां मुखार घातले, विजिलन्साक घातले, कारण बिल्डर हे न्हू ताका बिल्डराचेर तुमी विजिलन्स एन्क्वायरी डिमांड करता? मागतले आमी। ह्या समितीचे शिष्टमंडळ दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक SM प्रभुदेसायक मेळ्ळे। आपूण कांयच करूंक शकना, बिल्डराक आपूण आडावंक शकना, कोर्टान स्थगिती दिल्यारच कितें तरी जावंक शकता अशें प्रभुदेसायन सांगलें। I made it very clear to them that we can't stop the work. We can approach court and get order. If the builder intends to start work and he is threatened by the locals, are you bound to give him protection from? Let him come to police station. बिल्डर मंजुनाथ दुकळेन लोकांआड फटीची कागाळ केल्या अशें लोकांचें म्हणणें। ताचे आड फौजदारी कागाळ करपाचो निर्णय लोकांनी घेतला। आकेचे कांय लोक आपल्या प्रॉपर्टीन बेकायदेशीरपणान घुशिल्ले अशी कागाळ मंजुनाथ दुकळेन केल्ली। False complaint against 25 persons in. But will you file a complaint? Yes, because also he is going to come. When are you? Now, in very short time. Now, next is coming on criminal case going to be filed. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर प्रतीक परब। आता पळया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। म्हापशा पालिका बाजारांतले सार्वजनीक गणेश मंडळाचें अंदू 52वें वर्स। हे गणेश मंडळान अंदू चवथीची बऱ्यापैकी तयारी केल्या। देणगी कुपानां सयत साबार सामाजीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी दवरल्यात। मनोरंजना सयत भुरग्यां खातीर मंडळान स्पर्धाय दवरल्या। 5 मुंबयसून नाटकां हाडलेलीं आसात, तेंचो श्रोत्यांनी तेंचो लाभ घेवपाचो आसा। भुरगे जे SSC 12वी आनी ग्रॅज्युएट हे जे भुरगे पास जावन येयल्लेले आसात तेंचो आमी गौरव करून करतात। वक्तृत्व स्पर्धा आनी कथाकथन स्पर्धा ही सुद्दां आमी भुरग्यांची घेतात। परत आमी वेशभूषा स्पर्धाही आयोजीत करतात। चवथीक नवे अभंग आनी गितांच्यो सीडी बाजारांत येतात। मंगळारा पंडित महादेव रघुवीर पेडणेकारान गायिल्ल्या गितांचे सीडीचें म्हापशां विमोचन जालें। सीडीचें नांव मांगल्य मूर्ती गणपती। हातूंत गणपतीची गितां आनी अभंग आसात। गणेशपुरीचे गणपती मंदिरांत विमोचन जालें। या सीडीचं वैशिष्ट्य असे आहे की ज्यांना गणपतीच्या गाण्याची आवड आहे त्यांच्यासाठी काही गाणी आहेत आणि ज्यांना फक्त आरतीच हव्या असतील तर अशात यात आरती पण आहे। तर सगळ्यात पहिलं गाणं जे आहे मांगल्याची चैतन्याची असं एक गाणं आहे।
असे एकामागून एक अशी 4 गाणी आहेत. 4 गाण्यानंतर 4 आरती आहेत आणि आरतीनंतर एक पारंपरिक गजर आहे. इतले मजगती वास्कोचो बाजार चवथी पयलीं नितळ करचो म्हणून वास्कोकार मागतात. मार्केटांत घाण मारता आनी थंय कोयरूय कुसपाक लागला. हांगसर सामके हळशीक पडलेले आसा. गार्बेज सामकी अशी पडलेली आसा की सामके त्रास जाता. आतां भितर चवथ लागीं पावल्या, आमकां वचपाक येवपाक सामक्यो वाज येता सारको. आनी कशी आमी भाजी घेतली हे म्युन्सिपाल्टीन मातशें एक्शन. नवें मार्केट जाता तें केन्ना तेन्ना, पूण बेगीन मातशें एक्शन हेजेर म्युन्सिपाल्टीन घेवची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.